मागीर प्रशांत भुशणान ते सांगले म्हणटा तातूंत नविदाद कितें मुद्दाम ते सांगपाक दिल्लीच्यान हांगा कित्याक येवपाक जाय ही एक गजाल जाली। दुसरी गजाल ताणें सांगली ती की मुख्यमंत्री वा खंयचोय मंत्री जर राजिनामो दितलो ताका भारतीय घटना आड येना म्हणून हेंय बी सगळ्यांनी सांगिल्लें की बाबा महाराष्ट्रांत आनी कर्नाटकांत जर मुख्यमंत्री कदेला वयल्यान सकयल देवपाक शकतात जाल्यार तीच वाट आपणावन गोंयांतय बी ते सकयल देवपाक शकता म्हणून हाका घटना बिटना कांय येना म्हणून। तिसरी गजाल ताणें सांगली ती लोकायुक्त शिफारस करतलो आनी 3 म्हयने भितर ते शिफारसीचेर सरकार कांय कारवाय जर करना जायत जाल्यार ती शिफारस खाली केली म्हणजे ती शिफारस नाकारली असो अर्थ जाता म्हणून हें चूक म्हणून म्हणजे हें चूक म्हणून गोंयच्या बिगर सरकारी संस्थांनी सांगलां आमी बी जागे हातून सांगलां। तात्पर्य कितें तर प्रशांत भुशण गोंयांत येवन व्हडलेशें कांय ताणें नवें सांगलें ना। आनीक एक ताणें सांगलें आमी गोंय सरकाराक 3 आठवड्यां भितर आमी मसुदो दितले कसले मसुदो कितें कितें कायद्यान बदल करपा जाय ताजो मसुदो आमी तुमकां दितले म्हणून। म्हाका एक सांगात हो मसुदो दिवपाक आमकां प्रशांत भुशण कित्याक जाय? उत्तराखंडाचो कायदो इंटरनेटाचेर मेळटा सगळे कडेन मेळटा तो कायदो घेवन गोंय सरकाराक एक व्हडलें कायदो खातें आसा लॉ डिपार्टमेंट आनी आज मेरेन शेकड्यांनी कायदे केल्यात तो हो एकच कायदो प्रशांत भुशणान दिल्लीच्यान कित्याक धाडपाक जाय? हो पॉलिटिकल स्टंट म्हणजे कितें आम आदमी पार्टी आतां पार्टी जाल्या न्ही राजकारणा भितर सरल्या म्हणटकीर आपणें कितेंय तरी केलें अशें दाखोवपाक जाय म्हणून आमी दिल्लीच्यान तुमकां मसुदो धाडटात। कांय धाडपाची गरज ना। गोंय सरकाराचो कायदो खातें पळय आसा न्ही तें खातें समर्थ आसात आनी खुबशे 100रांनी कायदे हाजे पयलीं केल्यात होय कायदो ते करपाक शकतात। प्रश्न आसा आपल्याक तें जाय काय नाका हाजो जाय जाल्यार कशें करपाचें तें सगळ्यांक खबर आसा पूण कितें जाय आनी कितें नाका हें गोंय सरकारान थारावचें पडटलें आनी हें बदल करचें पडटलें। हो जालो आमचो दुसरो विशय। गांवकारांनू जायात जागे आमचो तिसरो विशय आसा मोती दोंगर। पयल्या राजान दिलो आसरो दुसऱ्या राजान दिलो पसरो। पयल्या राजान दिलो आसरो दुसऱ्या राजान दिलो पसरो। तोंड घेवन चलूंक लागात तापून सांगता तिसरो। तोंड घेवन चलूंक लागात तापून सांगता तिसरो। मोती डोंगरावेले बेकायदेशीर घरांचो मुद्दो परत एक फावट वयर सरला। कम्युनिदादीन 300 परस चड बेकायदेशीर घरांक नोटीसो काडल्या। घर कायदेशीर आसा काय ना ते दाखोवपी डॉक्युमेंट दाखोवपाचो आदेश तांकां दिला। ह्या नोटीसीक 10 दिसां भितर जाप दिवपाक सांगला। नोटीसीक जाप दिवंक शकले ना वा डॉक्युमेंट सारके नासत जाल्यार घरां मोडटले अशें ते नोटीशेन म्हणला। मात हे नोटीशेर लोक तिडकल्यात। सोमारा लोक काचाबूल जावन रस्त्यार देवले। पुलीस उप अधीक्षक मोहन नायक सुवातेर आसा। परिस्थिती नियंत्रणा खाला उरची म्हूण शेकड्यांनी पुलिसय थंय घाल्यात। आता सध्या आमी सगळ्यो नोटीसी काडल्या आता इल्लेले करून आमी सर्व करतात आनी सर्व करून आज म्हजो प्रयत्न असो आसतलो जाता तितले चडांत चड सर्व कर। कलेक्टरान सांगलां सगळे आज सर्व कर पण आज जायतशें दिसना म्हाका कारण सगळे घरांनी वचूं जाय आनी सगळे जो खरो मनीस रावता ताका मेळूं जाय। जंय मेळना थंय आमी पेस्ट करतले जाता तितलो आमी प्रयत्न करता लोकांच्या हातांक पावपाक। कितले घर कितलो आहा तो? घर ऑलमोस्ट 300 वयर आसा 10 दिसांचो पिरियड दिल्लो आतां। तांचे कितें डॉक्युमेंट्स कितें आसा जाल्यार ते ताणें घेवन येवचें। आतां मोती दोंगर म्हणल्या बरोबर गोंयांत सगळ्यांक खबर आसा की हाजें म्हत्व कितें तें। आमी ल्हानपणांत मोती दोंगराचेर भोंवपाक वताले बरें थंड दिसतालें वारें बरें येतालें आनी बरी सिनरी दिसताली थंय आनीक वत बरें पडल्यार कोलवेंचो समुद्र बसून दिसतालो। तर हो मोती दोंगर मागीर एक असो वायट अशी रेप्युटेशन मेळना तसो जालो म्हणजे तातूंत सगळे म्हणजे झोपडपट्टी म्हणनात तसली घरां जावपाक लागली। आतां ती घरां कितें म्हणटात की खंयचे तरी राजकारणी मनशान सगळे भायले लोकांक हाडून थंय तांकां धाकल्यो झोपड्यो खोपी बांदून दिल्यो आनी तांकां थंय रावपाक दिलें लायट दिली उदक दिलें सगळें आनी तांकां
एक परमनंट कॅप्टिव्ह वोट बँकशी केली. म्हणजे सबंद दर इलेक्शनाक ते राजकारण्याक वोट दिताले. हाजे खातीर जाता कितें, मोती दोंगरूच न्हय तर मोती दोंगर, मागीर गोंयांत पणजे धरात कामरा भाट, पिटर भाट, मागीर तुगेले चिमेल मेर्शी आसा थंय इंदिरा नगर, अशें आनीक जुवारी नगर, अशे गोंयांत कितलेशेच स्लम्स आसा, कितल्योश्योच झोपडपट्टी आसात ज्यो कांय कारणां खातीर आमच्या राजकारण्यांनी पसून दवरल्यात. आतां हे जे मोती दोंगराचो जो इशू आसा, हो विशय आसा, तो आतां कित्याक आयलो? मोती दोंगरा वयलो झोपडपट्टीचो वाठार 30-35 वर्सां जालीं आसा. म्हणटकर गोविंदादीक आतांच कळ्ळें की बाबा आतां हे झोपडपट्टी हांगच्यान काडपाक जाय, सगळी बेकायदेशीर म्हणून. हाजे पयलीं करपाचें न्ही, थंयचेच न्हय तर गोंयच्यो सगळ्यो झोपडपट्ट्यो काडून उडोवपाक जाय. काडून उडोवपाक जाय म्हणजे कितें, तांकां जाय थंय घरां बांदून दिवप हो वेगळो विशय, पुणून ह्या झोपडपट्टीचो परिणाम आमच्या राजकारणाचेर सामको वायट जाता. गोंयकारांक जर दिसलें, आज खंयच्याय एका कॉन्स्टिट्युएन्सींतले गोंयकारांक जर दिसलें की अमको मनीस वायट, ताका आमी निवडून काडनय म्हणून, जाल्यार ते कांयच करपाक शकनात. कारण ते कॉन्स्टिट्युएन्सींत जर झोपडपट्टी आसत आनी ती झोपडपट्टी जर त्या राजकारण्यान पोसल्या जायत, उमेदवारान पोसल्या जायत, जाल्यार गोंयकारांक तूं जाय वा न जाय नाका कांयच फरक पडना, तांच्या वोटांचेर तो निवडून येता. अशें आमी केल्ल्या अभ्यासान आमकां दिसता की उण्यांत उणें 6-7 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आमच्या गोंयांत अश्यो आसा ज्यो झोपडपट्टीक लागून जाचें राजकारण चलता. म्हणटकर जाता तितल्या बेगीन गोंयच्यो सगळ्यो झोपडपट्टी काडून उडोवच्यो. आतां काडून उडोवचें म्हणजे कितें? काडून उडोवचें म्हणजे तांकां कितें रस्त्यार उडयतले, तांकां कितें गोंयच्यान धांवडायतले? ना, तशें करपाक मेळना. तशें करपाक मेळना इतलेच खातीर की गोंयकार जे काम करनात ते सगळे भायले लोक येवन काम करतात, वर्कर्स, लेबर येवन काम करतात. आनीक गोंयच्या अर्थीक बनावडीत तांचोय बी वांटो आसा. आनी ते आसले शिवाय गोंयकारांचें कांयच काम जावचें ना. आज तुमी बारीकसाणेन विचार करून पळयल्या, प्रत्येक कामाक तुमकां गोंयचे परस भायलो मनीस चड येता. तुमी कोणी नांवां सांगपाची गरजच ना, प्रत्येकाक हो अणभव आसा. म्हणटकर तांकां भायर काडात अश्यो म्हणून बोबो मारल्यो म्हणून तांकां खंय धाडपाचें? हातून कांय नविदाद ना. भारतांतल्या सगळ्या राज्यांनी वचून पळयात, तुमी मुंबय वचून पळयात, महाराष्ट्रांत हेर कडेन वचून पळयात, कर्नाटकांत वचून पळयात, तामिळनाडूंत वचून पळयात, सगळे कडेन स्लम डेव्हलपमेंट बोर्ड म्हूण आसता. म्हणजे झोपडपट्टी ज्यो आसात त्यो सगळ्यो काडून उडयतात आनी झोपडपट्ट्यांत कोण रावता पळय न्ही तांच्या खातीर वेगळीं घरां तयार करतात आनी तांणी तीं घरां सबसिडीन विकती घेवपाची. म्हणजे थोडे तांणी प्रेस फारीक करचो पडटा, थोडे तांकां अनुदान आसता. थोडे कडेन झोपडपट्ट्यांनी रावतल्या लोकांनी आजून मिसयूजूय केला, गैरवापर केला, कारण ते भाड्यान दिवन आपूण मागीर परतून नवी झोपडपट्टी तयार करतात. ते सांबाळचें पडटा. पूण हे सगळे राज्यांनी चल्लां तें गोंयांत कित्याक अजून मेरेन चलूं ना? गोंयांतय तें चलपाक जाय. गोंयचो हावसींग बोर्ड, सरकारी हावसींग बोर्ड आसा. हावसींग बोर्डान ह्यो स्किमी घेवन सगळे आमचे मोती दोंगरार रावता वा इंदिरा नगर रावता वा आनी खंय रावता तांकां सगळ्यांक बरे व्हडलो वाठार घेवन थंय त्या वाठारांत सगळ्यांक बरे रस्ते, बऱ्यो लायटी, भुरग्यांक खेळपाचे जागे अशें करून तांकां रावपाक जागे दिवपाक जाता. सुरतांत केल्लें. सुरतांत 50,000 लोकांची एक व्हडली झोपडपट्टी आशिल्ली आनी थंयच्यान सगळे क्रायम, सगळे गुन्हे सगळे थंयच्यान जाताले. मागीर एकलो ऑफिसर आयलो आनी ताणें सगळें तांकां आपयलें आनी तांकां दाखयलें, बाबा अमके कडेन तुमकां व्हरता, अमके कडेन तुमचे लायटी, रस्ते, हे तें दवाखानो, इस्कॉलां सगळें आसतलें, तुमी सगळे थंय चलात म्हणून झोपडपट्टी काडून उडोवया म्हणून. आनी ती काडून उडयली. हें भारतांतलें सगळ्यांत व्हडलें यश अशें धरतात झोपडपट्टी काडून उडोवपाक. पूण तितल्या प्रमाणांत आमकां वचपाची गरज ना, कारण आमच्यो झोपडपट्ट्यो ल्हान. पूण ह्यो झोपडपट्ट्यो पसून काडून त्यो दुसरे कडेन तांकां घरां बिरां दिवन तांकांय बाबडे आपल्या जीण बरे तरेन जियोवपाक मदत करून गोंयचे अर्थीक बांदावळीकय बी मदत घेवन हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाता, सोडोवपाक जाता.
हें आमच्या सरकारान मातशें लक्षांत घेवचें. हो जालो आमचो तिसरो विशय. गांवकारांनो जायात जागे जायात जागे. आमचो चवथो विशय आसा नरेंद्र मोदी गोंयांत आयलो, केदो बोवाळ जालो आनी हो बोवाळ जावपाची गरज आसा काय ना, गरज आशिल्ली काय ना हें पळयात. कार्निवल काबार जालो, शिगमो अजून येवंक ना. कार्निवल काबार जालो, शिगमो अजून येवंक ना. विमानतळार ढोल ताशे कित्याक काय समजना. विमानतळार ढोल ताशे कित्याक काय समजना. रिपोर्टर सुरेंद्र मडकयकार, प्रुडंटा खातीर. नरेंद्र मोदी आयलो, ढोल ताशे घेवन व्हडलो बोवाळ करून घोशणा दिवन विमानतळार भाजपाच्या वर्कर्सांनी, भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी तांकां येवकार दिलो. नरेंद्र मोदी कित्याक सरकारान आपयल्लो ना, ताका सरकारान आपोवना. तो आयिल्लो कोणाचे तरी लग्नाक, खंयचो एक भयंकर श्रीमंत कोणी तरी खंयचे आमचे 5 नखेत्री हॉटेलांत आपल्या चल्याचें लग्न करतालो खंय. भारतांतले सगळे मोठे मोठे लोक आयिल्ले खंय, तातूंत भितर नरेंद्र मोदी आयलो. आनीक ताका जो येवकार दिलो पळय न्ही, तो म्हाका दिसता गोंयांत अजून पर्यंत खंयच्याच फुडाऱ्याक दिवना. भारताचे पंतप्रधान खूब फावट येवन हांगा गेले, पूण असलो येवकार दिल्ल्याचो केन्नाच आयकुपाक येवना. तर हो येवकार दिलो कित्याक? आतां दुसरे BJP राज्यांतलो ह्या BJP राज्यांत आयलो म्हणून येवकार दिला काय सगळे कडेन बोवाळ जाता नरेंद्र मोदी आतां BJPचो प्रधानमंत्री जावपाक उमेदवार जातलो म्हणून, त्या खातीर येवकार दिला काय? पर्रीकार जर हांगा गेलो, आमचो मुख्यमंत्री गुजराताक गेलो, ताका असलो येवकार मेळटा म्हणून दिला? ताका असलो येवकार मेळिल्ल्याचें काय केन्ना आयकुना. गुजराताक एकालो गेलो जातलो तो. गुजराताक धरात वा मध्य प्रदेशाक धरात, जंय जंय BJPचे राज्य चलता थंय थंय आमचो मुख्यमंत्री गेल्यार ताका असलो येवकार मेळटलो? हाजेर आमी विचार करपाक जाय. हाजेर गोंयकारांनी विचार करपाक जाय. गोंयकारांक बेठ्योच उडयो मारपाची संवय. प्रधानमंत्री जातलो एक केन्ना तरी फुडल्या आनीक एका वर्सान 9 म्हयन्यांनी, एका वर्सान केन्नाय तरी प्रधानमंत्री जातलो म्हणून आतांच ताजे ढोल ताशे बडोवन आतांच स्वागत करप हें बरोबर न्ही. प्रधानमंत्री तो जातलो म्हणून सामकी गॅरंटी ना. बरें, दुसरी गजाल, भाजपाचो तो उमेदवारी प्रधानमंत्र्या खातीर आसतलो तेंय आमकां खबर ना. आनी आमकां हें खबर नासतना वावड्यो सगळे कडेन उठल्यात म्हणून त्या वावड्यांक धरून ढोल ताशे बडोवन ताका सगळो येवकार दिवपाचें हें गोंयकारांक सोबना, हें BJPक सोबना. कारण आमच्या मुख्यमंत्र्याक BJPच्या राज्यांनी गेल्या अजून मेरेन असलो येवकार मेळूना. आमच्या मुख्यमंत्र्या विशीं आमकां अभिमान आसा. मुख्यमंत्री म्हणजे ऑफिस, मनीस न्हय, ऑफिस. आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या कदेला विशीं आमकां अभिमान आसा. आमच्या राज्या विशीं आमकां अभिमान आसा. आमचो मुख्यमंत्री दुसऱ्या राज्यांनी जर गेलो आनी ताका कोणेच जर ढोल ताशे बडोवन येवकार दिलो ना, आमी दुसरे राज्याचे मुख्यमंत्री आमच्या राज्यांत आयल्यार ताका कित्याक अशें करपाक जाय? काय कोणाकय येवकार दिवपाक आमकां आनंद जाता. एक आमच्या उत्सवी आमचे लायफ पळय आसतना, उत्सवी जीण पळय आसतना गोंयकारांची, ताजो एक भाग. हाजेर विचार जावपाक जाय. आनीक हांव ढोल ताशे वाजोवनय म्हणना, पूण कोणाक वाजोवचे, कित्याक वाजोवचे, केन्ना वाजोवचे हाजेर मातशें एक समय सुचकता म्हूण आसता. हाजेर विचार करून ताजेर थाराव घेवपा जाय. हो जालो आमचो चवथो विशय. आयचे आमचे विशय हांगाच सोंपतात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. पळयत रावात जायत जागे, पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावल्या वोगे, हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज, दगदगून जावं दी जागे, जायात जागे, गांवकारांनो जायात जागे, जायात जागे.